आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान गोंयांत 13 ते 15 ऑगस्ट मेरेन शाळा, विद्यालय आनी महाविद्यालयांनी फ्रीडम मार्च रॅली चालू आसात। दिवचले, पेडणे आनी हेर वाठारांतले विद्यार्थी ह्या रॅलींत वांटेकार जाल्ले। तशेंच तांच्या वांगडा थळावे आमदार आनी नगरपालिकेचे अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले। वंदे मातरम, भारत माता की जय अश्यो घोशणा तांच्यांनी दिल्यो। पळयात आझादी का अमृत महोत्सवाच्या रॅलीची कांय खिणचित्रां। ही जी हर घर तिरंगाची एक हे आसा भावना, सदांच आमी तिरंगो जेन्ना सकाळी लायता सांजचो काडटा, पूण गव्हर्मेंटान हेच्या खातीर आज बदलला की 3 दीस दवरूं येता रातचो सुद्दां तिरंगो। आनी हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमच्या घरांतले जे धाकटे भुरगे आसा त्याच्या हातान हो तिरंगो तुमच्या घरा कडेन लायात। आणि हो इतकोच धाकट्या भुरग्याक लावपाचो इतकोच हे म्हणजे हे जे आज आमची 75 वर्सां जाली की ते भुरगे फाल्यां आज जर ते 5 वर्साचे असले, 10 वर्साचे असले जाल्यार 35 वर्साचे परत ते 100वी सेलिब्रेट करतले। आणि तुम्ही सगळ्यांनी 100वी सेलिब्रेट करपाक आसपाचे पूर्ण जातली। सो अमृत महोत्सवी कारणाक लागून आज जी आम्ही सगळ्या शाळेच्या भुरग्यांची, त्यांचे टीचर्स, आमचे काउन्सिलर्स सगळे आणि आमचे मान्य आमदार हांच्या वतीन आम्ही सगळी रॅली काढलेली असा, एक अवेअरनेस करपाक की आमच्या आज देशाक आमच्या स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां जातली। त्या तो एक मोठो उत्सव असो आमच्या देशाचो त्या निमतान आम्ही हे केल्ले आसा। आणि प्रत्येकान आपलो देशाचो अभिमान म्हणून आपलो झेंडो आपल्या घरार लावचो ह्या दृश्टीन सगळ्यांनी सगळ्याक सहकार्य करचे।